ठायकन भितर आसल्या सर सैऱ्यांनी हांगासर माटवा घेवन तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची. कितलो वांटल्यारी मोग मुग्धना, कितले दुखल्यारी मोग सलवना. सूर्यासो आणि चंद्रासो उजवाड आसता पर्यंत आमच्या काळजान मोग पालवना. देव बरो दीस देव तुमकां सर मोगाचे न्हू. आयच्या दिसा आयताराचो दीस आम्हा सर्वांक वर्त्या संतोषाचो दीस. आदल्या वर्षाच्या एप्रिल महिन्याच्या 20 आणि 9 तारखेर जेराल्ड तशेंच लिनाचे लग्न जाले आणि आज ते गुरुवारीक धरचे म्हणटात फूल भांगार मारचे. या संभ्रमाक ती आयती जाल्या. कधी जावन वर्त्या संतोषाचो दीस या कुटुंबाक मात्र न्ही आम्हा सर्वांक. तर आयच्या या संतोषाच्या कार्याक मानेस्त मार्सेलीन पिंटो संगीताच्या कुटुंबान आमकां आपोवणे दिला. तांकां पयल्यान पयले हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि सोमेस्तांक तुमकां मोगाचो स्वागत करता. आणि मोगाचे न्हू हांगासर आपुरबायेची वेदी सोंपता तरी कितेंगी आमकां उणेपण दिसून येता. आणि हांगासर या आपुरबायेच्या वेदीक लीना आपल्या नवऱ्या तशेंच कुटुंबा बराबर हांगा येत आसतना आम्ही एक घडी बरो उबे रावचे. घट्ट ताल्याच्या आवाजान बँडाच्या नादान तांकां या माटवाक स्वागत करचे. मोगाचेनो आकाशार चंद्रेम तो बुडोवन गेलो. सूर्य तो उदेवून आयलो. मिरमिरची तारा बरयतात मोगाची काणी. जेराल तशेंच लिनान सुरवात केली लग्नाची. मोगाचेनो आपुरबायेच्या वेदीर हांगासर हे जोडे सोपते आसा. कंडिसा तांकां पळयतना आमकां वत्तो संतोष भोगता. घट्ट दोन ताळयो तांकां आमी दिवच्यो. मोगाचेनो
खंयचे कार्य यशस्वी जायचे तर देवाचो आदार खंडीत गरजेचो. ही सोबीत प्रकृती गुडे दोंगोर सुकणी सावजा हर एक रचलेलो तशेंच आम्हा सर्वांक रचलेलो जावन आसा तो जेजू ख्रिस्त. कधी सण आयच्या या कार्याचेर ताचे अजरपण गरजेचे. तर आम्ही उभी राहूया मागण्या विधीद्वारे या कार्याची आम्ही सुरुवात करूया. सुमेस्तानी एक गडीभर उभे रावचे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आम्ही गायता काळीस माझे येशू मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वयस्नाती तसास सोमिया वडा वैभावन तुझ्या सूर्य आणि चांद्राळी सरा गायता तुझी की संगीतारा राजवेदात महिमा तुझी दर्याची वारा सर्वेदास नावा कंता तुझा संगीतारा गायता काळीस मोजे येशू मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वयस्नाती नसास सोमिया थोडा ऐभावन तुझ्या सुमीच्या बड्या मरिया बरी खबर आडली नमान मरिया मधले समिती सांगता अशें आमी तूं सद्या सदैव फॉल जगसी चेंजीस आपले सुम्याची साकर नमान मरिया मधले समितीचे सांगता अशें आमी तूं सदैव फॉल जगसी चेंजीस आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिया मधले समितीचे सांगता अशें आमी तूं सदैव फॉल जगसी चेंजीस भगवंती देवाचे माया मम स्वामीनाथी कर मागे प्रार्थना देवा मागे येसुमिया बडू जाग बरी तुझ्या पुतांचे स्थान मनुष्य बन घेतल्या आणि जळा झाल्या त्याच्या कष्टावरी कष्टावरी जीवन पावंदा पावसे त्याच क्रिस्तान त्या सुम्या मारी पाहता आमेन महिमा पाग आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा पाग आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा पाग आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या देवाकडे आमच्या रखण्यास विजय मोदला तुझ्या मुली तुझ्या मका संभाळ संभाळ आमेन सदल्या भवर्तंगातील मागणे स्वस्नाचो विषय गीतंका आणि सोम्या निरंतर प्रकाश पकोंडे समाधाने विषय मिळवली आमेन. आता आम्ही देवाचे उत्तर 6व्या महिन्यात देवान गब्रिएल दूताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतली एक अंकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्विस्फोट तुझे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शेरमेली आणि हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रस्तुत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हडतो जातलो आणि परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य आसन सर्वेस्फोट देव ताका दितालो आणि जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतालो आणि ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना.
पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तांव जल्मोच्या भुरग्याक बागेवून देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपली म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भे जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसद्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें सांग. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितरसून एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन ओडल्या ताळ्यान म्हणाली, श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळो. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हज्या बेटेक घेवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत म्हणलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर. देव आमचो रचणार आनी आमी ताची रचना. तो जिवाचो आनी मोगाचो धनी, तरी ताची देणी आमचे संगी तो वांटून घेता. आनी दादल्याक आनी स्त्रियेक आपले रसनेच्या वावरान आपली हातेरां जावन विंचता. आपल्या पुतान ह्या संवसारी येवंक देवाक एके स्त्रियेची गरज पडली आनी नजरे ताच्या मोरयेक विंचून काडली. मोरयेन देवाच्या आपोवण्या कालतेपणान स्विकार केले आनी पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन म्हळें. केदे व्हडतें भाग मोरयेचे, केदे व्हडतें भाग एक स्त्रियेचें. एक स्त्रिये वरवीं देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आवयपण एक आपोवणें आनी भुरगीं बाळां देवाची देणी. देखून आवयपणाचें देणें फावो केल्ल्या हर एक स्त्रियेन देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी हें आपोवणें जबाबदारेन जियेवंक देवाचो आधार मागूंक जाय. गर्भस्थपणाचे 9 म्हयने एके स्त्रियेन आपल्या मोगाच्या बाळाच्या येण्याक संतोषान राखून रावतना थोडे शारिरीक आनी मानसीक कश्ट सोसूंक आसात. मोरयेन हे सर्व तितलेंच न्हय, आपणाची समस्ये विसन आपणा परी अनेक स्त्रियेची एलिझाबेथीची परिस्थिती ती समजूंक शकली आनी तिका आधार दिवंक फुडें सरली. उतर प्राये गर्भेस्त जाल्ल्या एलिझाबेथीक तिणें आधार दिलो. मोरयेचे परी हेरांचे कश्ट आनी समस्ये परिहार करूंक आमी फुडें सरया. मोरयेची स्तुती कीर्तन पवित्र पुस्तकाचे एक उत्तम कवन. ह्या कवनान मोरी देवाची महिमा आनी बरेपण वर्णिता. तशेंच आपूण एक सर्वेस्पराची चरण दासी म्हूण मानून घेता. देवान अब्राहम बापातावन सडवणेचें येवजन रुपीत केलें आनी मोरये थंय तें उंचायेक पावयलें. ह्याच कारणा पासून सर्व संतती मोरयेक सदैव म्हूण मान करतात आनी तिची आवयपणाची मजत सोदतात. आमची प्रार्थना सम्या मुखार उबारुया. मोगाच्यानो आवय बापूय जावचे एक आपोवणे आनी मिसा हे देणे जेराल्ड आनी लिनाक फावो केला. देखून ताची संगी आमी देवाक अर्गां दिवया आनी आमची प्रार्थना सर्गी बापाक उसारुया. मोगाडा बापा, लिनाच्या गर्भेस्तपणा वरवीं नव्या कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकार केल्ल्या ह्या काजारी जोड्याक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी तांचो बेस तिरासाणेन सांबाळ
तांच्या भुरग्यांक जबाबदारेन वागोवंक तांकां तुजी कृपा दी म्हण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा, तुवें मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन तुज्या सारक्या आनी स्वरुपायेसर करून रचली. पवित्र सभेच्या वडिलांनी मनशाच्या जिविताचे महत्व उखलून गर्भपाता तसल्या मारेकार संगतीचो उक्त्यान धिक्कार करीशे तांकां धैर्य दी म्हण तुजे लागीं मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा, सर आवय बापयनी तांच्या भुरग्यांक तांची जबाबदारी समजूंक आनी तांच्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवंक तुजी कृपा दी म्हण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा, थोड्याच तेंपान आवय जावच्या लिनाक आमी तुज्या हातीन दिता. तिका तूं सुकाळ प्रसूतपण फावो कर. तिका जल्मोवचे बाळ शारिरीक आनी मानसीक रितीन भलायके बरीत आसून तांच्या कुटुंबांक संतोष हाडूं म्हण तुजे लागीं मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची प्रार्थना आयक. लिनाचे, तिचे पतीचे आनी तिच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचे तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तुवें आमकां दिल्ल्या जिवाचे मोल आमी समजून आमची जिणी पेल्याच्या मोगान फळां बरीत करूंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणे गीत. सौम्याक दिन वासोया तो बरो, सौम्याक दिन वासोया तो बरो, सौम्याक दिन वासोया तो बरो, मोगा परिमिताचो बरो, दिवास्तोर सौम्या सर्वैकाळी, वाकल महिमा संसाराणी, प्रश्नातो सर्गानी या संसारी, रोटेशन करू सौम्याक दिन वासोया तो बरो, सौम्याक दिन वासोया तो बरो, सौम्याक दिन वासोया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो, मोगाल पुत्राचो ओंकार आशीर्वाद दी आमकां. हे जेजूच्या भुरग्यांक तुज्या दी तुजी आशीर्वाद. भगवन ಇತ್ತೆ ಇಂಚದಿಂದ ಸರಿ ತೋಚು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪು ಒಂದು ಲೈವ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ आमचे संगी आसात आमच्या वाड्याचे कुलकार श्रीमान बाजिल नरोन्ना. तुमकां ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत करता. तशेंच आयच्या दिसा हांगासर मागण्या विधी चलोवन वेल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि मग आईच्या या संतोषाच्या वक्ता आमचे संगी शिवमोग्गा तावडो लिनाची आवय बापय मनेस्त मोसेस तशेंच सुमित्रा मेरे तांकां ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
आता मोगाचेनो अवुलो दिता लीनाची सासूमाय हांगासर मुखार येता. ಲೀನಾಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು. ಮೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರ ಬೇರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಹಂಗಸರ್ ಲೀನಾ ಉಬೆ ಅಸ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಎಸ್, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರ ಮಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. आणि मोगाचेनो हांगासर लिनाची सासूमाय पयल्यान पयले लिनाक माथ्याक तेल घालता, उपरांत कापडा संगी फुल बंगार दिवन आयच्या दिसा ती ताका दिवन संतोष भरीत करता. आणि मुखार तुम्ही हांगासर येवचे. आणि मोगाचेनो हांगासर लिनान भितर वेचे सासूमायन दिल्ल्या कापडा संगी फुल बंगार मायन परत ह्या वेदीक येवचे. येस.
येस हांगासर भुरग्यां खातीर एक गेम पयलो गेम आसा भुरग्यां खातीर हांगा आसतली सर भुरग्यांनी हांगासर मुखार येवचें भुरगीं येया पळया पांचच जाणांगे भुरगे आसात न्ही ते येया येस ये मा इशिने इशिने तुमचो गेम कांय कश्ट ना कळ्ळें न्ही गे डॅन्स करूंक जाय गे तुमकां नाका न्ही जाय गे तुका मागीर डॅन्स करया आमी जायत न्हय ओके गेम कळ्ळें गे म्हळ्यार चेडे आनी चेडवां भुरग्यांची नांवां सांगाचे चेडे आनी चेडवां भुरग्यांची चेडवां आनी चेड्या भुरग्यांची नांवां सांगाचे कोणीय जातात कोण हायेस्ट सांगता पळय नांवां ती जावन आसात विनर्स जायत गे तेंच हांव स्टार्ट करचें हांगा तो स्टार्ट करया म्हाका तूं इल्लें व्हडलें आसाय न्हय ओके तुवें कोणाची नांवां सांगाचे येस चेडयांचे आं सांग सुरू कर व्हडल्यान सांग लिओन इथन इयान अनमोल रियॉन क्रिस Alan, John, अनमोल अनमोल दोन पटी झाला नाही कोण तो अनमोल क्लासमेट गे तुझं नाही गे ओके तुवें सो नांवां सांगल्या आतां सो 6 ओके तू सांगताय गे मा नांवां तुझ्या बाबाचें नांव घालें मा बाबाचें नांव सांगलें ताणें वडना जॉयल मागीर कोणाचें नांव येता डॅडाचें नांव घालें तुज्या डॅडा डॅडात काय वय ना जाल्या रे डॅडा डॅडात तुझो ओके ओके तू सांग मा तुवें कोणाचें सांगायचें चेडवाचे तुझे मस्त फ्रेंड ना न्ही क्लासींत नान गे ओके चिन्नूबाई मागीर रिया मधुश्री मागीर साधना सान्वी गेपी मागीर रीता रिया तितलेंत गे क्लासीन चेडवां नान गे तुज्या हा फेवरेट इतलेंत गे तुजे तितलेंत गे कितले सांगली ताणें 7 नांवां सांगली ओके आता तुका छाया शाल शेट्टी कृषि निधि संतृप्ति श्रेयावी शेषा तृप्ति त्रिषा अदिति जाली रे मस्त आसले रे अटेंडन्स बुकार तितलीन ते रे ओके 11 नांवां सांगली ताणें ओके येस डोला सादरी पावनी प्राप्ती जालें गे जालें पुरो जाका तितलीन आनी काय सांगचे 4 नांवां सांगली ताणें ओके तू सांग अद्विषा सान्वी श्रीजा जुहेना ज्युएल रोज इतलेंत ताची तितलेंत 5 सांगली वडना ओके आदिशा एल्विशा प्रेक्षा संयुक्ता प्रणम्या सान्वी ज्युएल मन्विता बाय नाही रे तुझे सांग रे नाव बाय गेल्विटा वीनल
Andrea, झाले गे 10 नावां सांगली ताने येस ओके तू सांगताय की मा असं आपल्या इथले जाणार सांग पळ्या नाव सांग पळ्या हा असं आपल्या इथले जाणार सांग पळ्या नाव सांग पळ्या बॉयस बॉयस नेम सांगायचे तुम्ही राईट गे नाकात गे बॉयस दट्टू नाका गो नाका दट्टू नाका का असो दे आणि हांगासर हायेस्ट सांगले म्हाका आमचो शॉन पळय गेले गे शॉनान हायेस्ट सांगले हे प्राइज येता शॉनाक आमी गट्ट 2 ताळयो दिवच्यो आणि मग अच्छा ओसामा तुमकां मागीर गिफ्ट दिता राईट गे येस रॉयस्टन खंय आसा रॉयस्टन डान्स आसा न्ही गे तुजे मागीर येस कोण रेडी आसात दियोला रेडी आसा गे येस हांगासर आमकां कुटुंबाची हिरोईन दियोला आनी संगाती आमकां एक अपुर्बायेचो नाच प्रदर्शीत करतले गट्ट 2 ताळयो आमकां दिवच्यो रेकॉर्ड मोबाईल फुल अड्ड बरची बहुत स्वीट है इतना थोड़ा ऑफबीट है बरगड़ियां देना बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा डीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल फूल करने में कौन तो बड़ी बेस गिटारी है शगन तेरी पे लगन तेरी पे हमने कर दी तैयारी नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे Kasamanon kale. Mama pita pita te, mama pita pita te. এটাই শোনানো ना बेसन क्या होता है हाँ